गोंयांतल्या दर एका तालुक्यांतल्या दर एकी 2 पेट्रोल पंपाचेर इलेक्ट्रीक गाडयांक खातीर चार्जिंग स्टेशनाची सेवा उपलब्ध करून दितलो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। सगळ्या ऑयल कंपन्यां वांगडा जाल्ल्या बसकेंत हो निर्णय घेतला अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आम्ही पुराय गोंयांत जितके पेट्रोल पंप फेसिलिटीज ज्यांचे आसात ते सगळ्या ऑयल कंपनीक आपयले। तेंच्यांनी आपल्या पेट्रोल पंपाच्या बरोबर ईव्ही चार्जिंग जे आसा पळय आपल्या पेट्रोल पंपार अवेलेबल करचे। कारण गोंयांत ईव्ही व्हेकल्स खूब मोठ्या प्रमाणात प्रायवेट घेयत आसा, आमी जी घेयत आसा म्हणजे त्या ती चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल जावप गरजेचें आसा। त्या खातीर तांकां जी मदत जायी आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडल्यान बाकी डिपार्टमेंटा कडल्यान ती दिवपा खातीर आमी तयार आहा। तांच्यांनी सांगलां की आपल्या प्रत्येक पंपींग स्टेशनाचेर डिवायड करून वेगवेगळे मिनिमम प्रत्येक तालुक्यात 2-2 कडेन तरी जे आसा पळय न्ही एक ईव्ही चार्जिंग व्हेकल्स ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्स अवेलेबल जातले। गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या जाग्याचेर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन जर घालपाक मेळटा आसत ते करता, म्हणजेच सरकार विदाउट इन्वेस्टींग एनी मनी इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द चार्जिंग फेसिलिटीज हे अवेलेबल करता। गोंयांत मोठ्या प्रमाणान लोकांनी जे ईव्ही व्हेकला खातीर वयचे 2 व्हिलर 4 व्हिलर 3 व्हिलर जेणे करून सगळे कडेन चार्जिंग फेसिलिटीज जाता ते फावटी अवेलेबल आसतले। तांचो प्रॉब्लेम आशिल्लो की आमी कमी पयशे पयलीं चार्ज करता म्हणून आमी तांकां आतां म्हटलां की एट पार विथ द अदर स्टेट ते पयशे चार्ज करपाक शकता। गोंयांत ते पयलीं तांकां चड चार्ज करून गोंयांत आहले पण एट पार सगळ्या स्टेटीच्या बरोबर दवरले आसले व्हडलो प्रॉब्लेम ना। सो दे हॅव ऑल्सो एग्रीड म्हणजे ईव्ही आनी CNG स्टेशन हे दोनूय गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल जाता।